ओके सर, तुम्ही आयज अमित शाह हेचे ताका मेळपाक गेले रिगार्डींग एसटी रिजर्वेशन इश्यू. सो कितें डिस्कशन जालें? डिस्कशन म्हणल्यार जे रिजर्वेशनाचो जो प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेस फास्ट पूर्ण करपाचें डिस्कशन जालां आनी कांय ना. ओके, आनी कितली सिटां बीन हे करतले ते बीन कितें डिस्कस ते जाला? कांय ना, ते कांय जो पर्यंत प्रोसेसूच कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स न्ही. ओके, सो आतां अमित शाहान एक्झॅक्टली कितें सांगलां तुमकां? केन्ना म्हटलें हे करतले म्हणून सांगलां? ना बिफोर ते 27 इलेक्शन काय टायम लागतलो म्हणून सांगलां? ना कशें आसा हो प्रोसेस फास्ट करपाचें एश्युरन्स दिल्लें आसा. ओके ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.